सत्तरी कॉर्पोरेटिव्ह अर्बन संस्थेच्या फुडाकारान सत्तरी शहीद स्तंभाचे सुशोभितीकरण केला। फक्त सुशोभितीकरण करून नागरिकांची जबाबदारी सोंपना, त्या वास्तूची जनताय घेवन देखभाल करप महत्वाचे आसा म्हण संस्थेचो अध्यक्ष गांवस उलयला। आर्डेक स्कोआ खातीर सत्तरीच्यान दिनेश करपे। शहीद स्तंभ सुशोभीकरण कार्यक्रमाक आमी सत्तरी अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी फुडाकार घेवन जो कितें एक्सपेन्सीस आसा तो केलो आनी वळपयच्या सौंदर्यांत आनी एक भर पडली। आतां फक्त आमी हें सौंदर्यीकरण केलें म्हणून आमचें काम सोंपना, तर ज्या पद्दतीन आमी तें ब्युटिफिकेशन केलें तें तशेंच मेनटेन करपाक एक चॅलेंजींग जॉब आसा आमचे कडेन। आनी हें सगळ्यांनी जर हातभार लायत जाल्यार हें आमी वेवस्थीत क्लीन दवरूं शकतले आनीक ह्या परिसराचे सौंदर्यीकरणाचें जें काम आहा, गार्डन प्रोजेक्ट आहा तो आमी हळू फुडल्या स्टेजीचेर हातीत घेतले आनी तोय कंप्लीट करतले। प्रत्येक संस्थेक जी आपापली सामाजीक जबाबदारी आसता, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ती जर आमी पूर्ण करीत जाल्यार प्रत्येक वेळा आमकां सरकाराच्या तोंडा कडेन पळोवपाची गरज ना आनी आमी देशाक फुडें व्हरपाचो एक आदर्श किंवा एग्जाम्पल आमी बाकी संस्थांकूय घालून दिता।